मोगो पक्ष भाजपा बरोबर केन्नाच युती करचे ना. वेंचणुको तोंडार आशिल्ल्यान अशा तरेच्यो अफवा पसरप सहज आसा आनी हे सगळे भारतीय जनता पक्ष करता म्हूण मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयला. आरडेक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. एक मेसेज सर्क्युलेट जाता की तुम्ही टीएमसी वांगडा आतां ब्रेक केल्या आणि तुमचे आतां हेजे वांगडा एनईपी बरोबर परत एकदा हे जावपाचें आसा म्हणून एलायन्स जावपाचें आसा म्हणून. ह्या दिसांनी फेक न्यूज खूब येवपाक लागल्या आनी तातूंतली आयची ही नॅशनल लेवला खातीरली फेक न्यूज. आम्ही ऑलरेडी अलायन्स केला टीएमसी बरोबर आणि सीट शेअरिंग चालू आसा. म्हाका दिसता फाल्यां दनपार पर्यंत सीट शेअरिंग सोंपतले. टीएमसीन आपले उमेदवार काल थोडे जाहीर केल्ले आसा. आमी फाल्यां 10-11 उमेदवार जाहीर करता. अशा न्यूजांक इलेक्शना वेळार फैलोवप लोक आणि वोटरांच्या मनात गैरसमज निर्माण करप आणि जनतेक डिस्टर्ब करप हे काम कोणाचें आसता? ज्याच्या पांया सकयली वाळू कोसळटा त्यांचे आसता. आनी ह्या भारतीय जनता पक्षाची पांया सकयली वाळू कोसळपाक लागल्या आनी तांकां दिसता मोठी मोठी स्वप्नां पडटा आनी त्या स्वप्नांतल्यान त्यो असल्यो न्यूज घालता. आमी उतर दिल्लें आसा तृणमूल काँग्रेसीक आनी तें उतर आमी पाळटले. सरकारूय स्थापन करतले आणि तो भंय भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या सरकारा गोंयच्या जाल्लो आसा. आणि ते गोंयांत जाणी जी कर्म केल्या लास्ट 5 वर्सां ती जनते समोर आयिल्ली आसा. तांकां खबर आसा जनता नाकारतली म्हणून कोणाचो तरी सपोर्ट घेवपा खातीर, लोकांची दिशाभूल करपा खातीर, वोटरांची दिशाभूल करपा खातीर असले षडयंत्र त्यांनी रचिल्ले आसा. ताचो आमी निशेध करता. आमची युती जाल्ली आसा आणि त्या युतीच्या नियमानुसारूच आमी निवडणूक लढयतले. योजना हाडपाच्यो आसा आणि ह्यो योजना लोकां पर्यंत आमकां पावोवच्यो लागता. ह्या 5 वर्सांत कसलीच उत्तर म्हणटा ते भारतीय जनता पक्षान पावूंक ना. कारण ती भाजपा आणि काँग्रेसच्या सर्कस आसल्या कारणान ते कसलेच उत्तर त्यांचे मदींच खेळपाक लागले सर्कस आणि प्रेक्षक सगळे पळयत उरले आणि हे सर्कशीत आमकां भाग घेवपा नाशिल्लो, आमकां भाग घेवपाचो ना. आणि त्या खातीर ते जनतेक आश्वासनां दीत रावले आणि फटयत रावले. हेची उदाहरणां खूब आसा. कोरोनाचें संकट आयलें, महामारीचें, लोक त्रासांत पडले, लोकांक 1 रुपयाचें सहाय्य करपाक पावले ना. त्याच्या नंतर पूर आयलो, पुराक लोकांची घरां गेली, सामान गेलें व्हांवन पडली. थंय आश्वासन येयली घरां बांदतले म्हणून. ते लोक त्या लोकांक मदत करपाक पावलो ना. जनते पर्यंत खंयच्याच परिस्थितीत ते पावले ना. गेले 5 वर्सां तांणी आपलो स्वार्थ पळयलो. 10,000 नोकऱ्यो काडल्यो. खंय गेल्यो त्यो नोकऱ्यो विकल्यो अशे आरोप जाले. आज हायकोर्टान सुद्दां शेरे मारल्या. म्हणजे नोकऱ्यो विकपाक लागले. म्हणजे आमच्या गोंयकाराक ते कितें दिवपाक सोदता? फक्त विकत घेवा आनी रावा जाता आणि आमी सरकार स्थापन करतले अशें कितें उलोवंक शकता काय?